जेजूच्या काळार जुदेव लोक सोडवणाराची वाट राखतालो आनी जेजू आयलो तोच सोडवणदार, पूण तांणी ताका मानून घेतलो ना आनी आजुनी ते मान दिनात. ते आजुनी वाट राखतात एक दीस सोडवणदार येतलो. 12 आपोस्तलांक जेजून विचून काडले ही खबर काल आमी आयकली. ताणें तांकां धाडले आनी आयच्या वांजेलांत जेजू तांकां म्हणटा वचात आनी देवाचें राज लागीं पावलां म्हूण सांगात. कित्याक जेजू देवाचो पूत, तो सोडवणदार, तो देवाचें राज स्थापूंक आयला. पूण जुदेव लोकांचें चिंतप कितें आसलें? सोडवणदार येतलो. कसलो सोडवणदार? राजकीय सोडवणदार, पॉलिटिकल लिडर. कित्याक त्या काळार जुदेव लोक रोमांच्या राजाच्या हाताखाल आसले, तांचे गुलाम आसले. आनी जुदेव लोकांक दिसताले एक दीस आमचो सोडवणदार येतलो, आमकां ह्या रोमकारांच्या गुलामपणांतले सुडयतलो आनी आमी मेकळीं जातलीं. पूण जेजू तें करूंक येवंक ना. तो देवाचें राज स्थापन करूंक आयिल्लो. आनी हें आपोस्तलांकूय समजलें ना. तें तांकां समजलें पवित्र आत्मो देंवतच. फुडें जेजू तांकां म्हणटा तुमी वेताना रुपें, भांगार, तांबे आनी कितें तुमकां लागता तें घेवन वचूं नाकात. कित्याक तुमकां तें मेळटलें. आतां कोणाक चलून लांब प्रवास करूंक जाय, चलून, गाडयेर न्हय, ताच्यान चड वजें व्हरूंक जाता? जायना. कित्याक मागीर तूं थकतलोय न्हय. पूण गरजेचें थोडें व्हरतात. तें तांकां जेजू सांगूंक सोदता. आनी उपरांत जेजू तांकां म्हणटा खंयच्याय गांवांत कोण बरो मनीस आसा ताची खबर काडात आनी तांगेर वचून रावात आनी त्या घराक शांती आसूं अशें सांगात. आनी थंय जर शांती फावो असली मनशां आसात तांकां शांती मेळटली. ना जाल्यार तुमची शांती तुमकां पाटी येतली. कोण तुमकां येवकार दितात थंय तुमी रावात. जर येवकार दिनात खंयच्याय गांवांत, तुमी सांगलेलें आयकनात, तर तुमच्या पांयांची धूळ फापडून आनेका गांवांक वचात. आनी जोडतेच्या दिसा तांकां सोदोम आनी गोमोरा परस चड ख्यास्त मेळटली. ही उतरां आमी विसरता. ही आमकांय लागता. आमकां धर्माचे फुडारी आसात, पाद्री म्हणा, बिस्प म्हणा, पाप साहेब आसात. ते कितें आपुणू जावन आयले, आपल्या कुशेन आयले? तशें जर आसलें जाल्यार आमकां पाद्री कित्याक उणे आसात? एक एक घरांतलो एक एक पाद्री जावंक जाय आसलो न्हू. जायना. कित्याक जायना? कित्याक तें देवाचें आपोवणें. देवाच्या आपोवण्यांक पाळो दिवन येतात. आनी आयिल्ले कितें सगळे पाद्री जातात? ना. कितलेशेच आदी फुडें सोडून वेतात. पाद्री जातात ती सोडून वेतात. म्हूण ते फुडारी देवाच्या नांवान ते काम करतात. देवाच्या नांवान ते शिकयतात. आतां हांवें हांगा म्हजी शिकवण दिवंक जायना. हांवें देवाची शिकवण दिवंक जाय. आमची इगर्ज माता, आमची धर्मसभा, पवित्र सभा कितें शिकयता तेंच हांवें शिकोवंक जाय. हांवें म्हणूंक जाता 8 साक्रामेंत आसात अशें म्हणूंक जाता? ना. कित्याक आमची धर्मसभा आमकां म्हणटा 7 साक्रामेंत आसात. हांवें म्हणूंक जाता देवाचे उपादेश 15 आसात? ना. देवाचे उपादेश 10. आनी जेजून ते 8 2 केले. म्हणजे जें कितें धर्माचे फुडारी शिकयतात तें अधिकृत शिकवण तांणी दिवंक जाय. ही तांची जबाबदारी. आतां लोकांची जबाबदारी कितें? आयकुची. कितल्या फावटी पाद्री सांगतात झगडूं नाकात, शांतीन जियेयात, इगर्जेन भक्तीपणान येयात, कशें येवंक जाय आनी जायत्यो गजाली सांगतात.
लोक खंय आयकता? आयकना. म्हज्या भुरगेपणार म्हज्या गांवांत जेन्ना 2 क्रिस्तांव फामिलीचे कितें तरी किजिलां जातालीं, मातशी व्हड झगडी जातालीं आनी तांचे मदें ती मिटानान, तेन्ना ती पाद्री कडेन विगारा कडेन येतालीं आनी विगार दोनी पार्टींक आपयतालो आनी गांवचे 10 जण आसताले म्हालगडे, तांकांय आपयतालो आनी दोनी पार्टीचे हे आयकून घेताले आनी विगार आनी ते 10 जण मेळून एक निर्णय दिताले आनी तो निर्णय तो मांडून घेवचो पडटालो. चडसो लोक मांडूनच घेतालो त्या काळार. जर तूं मांडून घेनाय तुका अनभवार्थी कसो, म्हणजे तूं आमचो न्हय अशें सोडून दिताले. मागीर ताच्या घराक कोण वचना, चडशे कोण वचनात. तो कितें म्हणुया, गांवांत आसून गांवचो न्हय, गांवकार न्हय असो जातालो. पुलीस स्टेशन नासलें आमच्या गांवांत, कोर्ट म्हणलें आमी पळोवंकूच ना. तें चलतालें त्या काळार. आतां कित्याक चलना? कित्याक आमचे कडेन आतां दुडू जालात. आतां आमकां पाद्रीचेंय उतर नाका, आमकां देवाचेंय उतर नाका, आमकां फकत आमचें तकलेंत आसलें हें जाय. आनी हाची शिक्षा आमी जडतेच्या दिसा भोगची पडटली. हें जेजू जागयता. तर आमी उक्त्या मनाची जावया. जे कितें आमचे धर्माचे फुडारी सांगतात आनी ते सांगतात तें खरेंच बरें आसा, तातूंत कितेंच वायट ना. त्यो गजाली आमी मानून घेवया, आपणावया आनी त्या प्रमाणे आमी चलुया.